म्हाजो फूल सपोर्ट आसतलो. मागीर शिकलेल्या भुरग्यांक हांव घालतली आनी आमचो MLA आहा न्हू ताणें कितें स्किमी दवरल्या त्यो हांवें तेजे बरोबर काम करतलें. डिसेंबराचे 20 तारखेर सगळ्या लोकां लागीं मागता भायर सरचें आनी लोटसाचेर शिक्क्याचेर मारचें आनी म्हाका निवडून हाडचें. आदींच फुडें देव बरें करूं. 10 वर्सां गेले 2 टेन्युअर आमी आमचे जिल्हा मेंबरच्या ऑफिसांची जिल्हा ऑफिसांसून आनी टू मायकलाच्या ऑफिसांसून देर बीन अ डीप कॉर्डिनेशन. तुमच्या ग्रासरूट लेवलाचेर तुमकां पंचायत मागीर जिल्हा पंचायत आनी मागीर आमदार जे काम आमकां प्रपोज पंचायतीचें काम सुद्दां तितून आमी जिल्हा पंचायतीचे फंड्स घालता. थोडे जिल्हा पंचायती प्रोजेक्ट पंचायत फंड्स घालता आनी थोडे मायकल CSRचे फंड घालता. तातूंत आमी बरे प्रोजेक्ट कंप्लीट केल्ले. फॉर एग्जाम्पल आमी फर्स्ट गार्डन इन कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी विथ फुटबॉलर स्टॅच्यू आय लव गोवा थंयसर आमी प्रोजेक्ट केल्लो आसा. रेक्रिएशनच्या बाबतींत आमी फुटसाल ग्रावंड केल्या प्लस आमी चिल्ड्रन्स पार्क केल्या. सो तितून आमी जे तेन्ना काम केल्लें तितून आमी फंड्स फ्रॉम जिल्हा पंचायत एज वेल एज CSR थ्रू MLA फंड आमी हाडलेले आनी ते एक कॉलॅबरेटीव प्रोजेक्ट आसलो. तसोच आमी फुडाराक बसून आमी जे आमची पत्रिका काडल्या ही पत्रिकान आमी गेले 10 वर्सां कितें काम केलां तें गेल्या टेन्युअराक स्पेशली कितें काम जालां तें आनी फुडल्या टेन्युअराक येणाऱ्या टेन्युअराक आमी कितें काम करतले की आमी सगळी छापलेली आसा. हितून जशें बाय फ्रेंजिलियान सांगलां की वुमन एम्पावरमेंट ते करतले. त्या वुमन एम्पावरमेंट कितें आहा की सद्या तेंचे आमचे ऑनगोईंग ग्रुप सगळे आसा. वुमन ग्रुप आसा तिंकां थोडे ट्रेनींग दिवपाक गरज आसा. फायनान्शियल एड्युकेशन तांकां दिवपाची गरज आसा. फायनान्सान तांकां हेल्प करपाची गरज आसा टू गेट लोन्स एंड ऑल. तें सगळें काम आमी थ्रू मायकल ऑफिस एक कॉलॅबरेटीव एक टीम वर्क काम आसतलें तें फ्रांसिलिया रॉड्रिगेज फुडें व्हरतलें आनी तेंच्या बरोबर आमचो पंचायत मेंबर आसा ग्रासरूट लेवलाचेर कितें काम आसा एकठांय करपाक जाय लोकांक. जशें आतां ही सगळी महिला एकठांय जाल्या सगळी वांगडा आमी एक कॉलॅबरेटीव ग्रूप कसो आसा आमचो म्हणून आमी सगळीं एकठांय येवन तेका फुडाकार काडल्या. भोवमतांनी लोकांनी ताका मत मारून निवडून हाडचें. एक यंग फेस आहा एक यूथ फेस आसा आमचो. धाकटुल्या घराण्यांसून येयल्ले आहा हे चेडूं आनी बापाय बरोबर तेणें तांचो बापूय वडील आमचो आहा तांचो वॉर्ड मेंबर आहा तेच्या बरोबर तेणें धाकटेपणांतून काम केल्ल्या आनी ही ताका रूच आहा पळय समाज सेवाची तेन्ना धाकटेपणांतून आसा म्हणून ताका आमी तेका दिला ह्या फावटी. सो 20 तारखेर येता ते 20 तारखेर 20 लोटसाचें सिंबल मारून सगळ्यांनी ताका निवडून हाडचें. आनी तुमच्या माध्यमांतसून हांव लोकांक अपील करता की भाजपाक लोकांनी मत मारून भाजपाचे जिल्हा पंचायत घडोवन हाडपाक आमकां हेल्प करूं. थँक्यू. आमी भितर सरता प्रचंड येवकार आनी आमकां वेलकम आमच्या नागवाच्या महिलांनी आनी तेच्या वांगडा सगळे जे हिंगासरले नागरीक आहा तेंच्यांनी दिल्लो आनी हांव सगळीं फुडें चलता आनी हांव फाटल्यान येता लोकां कडेन मेवता विचारता कितें प्रॉब्लम आहा डिफिकल्टी कितें आहा. सो खूब जाण खूब भाशेनी सांगता की आमची फुटपाथ मातशी कर. कोण म्हणटा गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर सारकें जायना. कॉन्ट्रॅक्टराक हाडलो समतच सेक्रेटरी काडलो कॉन्ट्रॅक्टराक हाडलो सेक्रेटरी काडलो वॉर्ड मेंबराक खूब बसयलो थिंगा आनी हांवें ते प्रॉब्लम तेंचे सॉल्व केले. तांकां ट्रॉली जाय कित्याक थिंगा ट्रक वचना थिंगा गार्बेजची वॅन वचना. थिंगा गल्ली आहा गल्ली म्हणजे फुटपाथीनसून ते ट्रॉली धरूंक शकता. सो तांकां सांगलें 20 ट्रॉली ते घेवया आनी जे जाग्यांचेर डोर टू डोर कलेक्शन तुमी गार्बेजचे करतले वेट आनी ड्राय ते ट्रॉली घेवन वचा आनी थिंगासर कलेक्शन करा मेन रोडार हाडा आनी मागीर ट्रकान घाला. वेटा जाग्यार घाला ड्राया जाग्यार घाला. सो अशें सोल्युशन काडपा जाय. हितूनसून हांव ते कॅम्पेनींग करता तेंचे फाटल्यान रावता लोकांक विचारता तुमची कितें समस्या. कोण म्हणटा सर रोड आजुनी हडमीक सांगना. कोण म्हणटा फुटपाथ आमची आदली आहली ती पिड्ड्यार जाल्या. कोण म्हणटा मातशें उमके सुवातेर वॉटराची लिकेज आहा ती सारकी कर. कोण म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी मातशी आनीक इम्प्रूव जावपाची गरज आहा ट्रान्सफॉर्मर घालपाची गरज आहा. हिंगासर आतां 220/33 kVA सबस्टेशनाचें कनेक्शन नागवा येवपाचें आहा. सो तितूनसून सगळ्यांची इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूव जातली. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जे दिसा चालू जाता हिंगा 24 वरां उदक येता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.